Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We'll start? Okay. Shall we all close eyes? सगळे दोळे बंद करूया. स्वर्गीच्या बापा तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता ह्या आयच्या दिसा पासून ह्या आयचे शिकवणे पासून जी आमी सकाळीं तुजी शिकवण तुजें उतर आयकल्या तुजें उतर सोजमोल्या घडी बरीक सोजमोंक ना जाल्यार आयज हे शिकवणेन जें कितें सोजमोंक ना तें तूं आमकां सोजमयताय म्हूण आमी तुका आर्गां आनी वाखाणे दिता पळयतात तुका आमी दिनवासता तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी तूंच आमकां शिकयताय तूंच आमकां सोजमयताय आनी जायते गूट जे तुज्या उतरान जे आसात ते तूं आमकां एक एक उक्तावे कोता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता पळयतात तुजो आदार आनी तुजो सांगात तर आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमी तुजें उतर शिकोवंक आमच्या लागीं जावचें ना आमच्या वस्तूंगी पूण तूं आमकां वेंगयता आमकां शिकयता म्हूण तुका दिनवासता ही शिकवण सुरू करच्या आदी पळयतात तुका आमी उलो मारता ही शिकवणेचो तूंच सगलो कंट्रोल घे आनी तूंच आमकां शिकय तूं जाणा आमच्या कालचाचें हांवडे दुनिया कितें आमकां गरज कितें आमची घुसपणी आसा तें तूं जाणा त्या प्रमाणे तूं आमकां सगल्या घुसपणेंतल्यान सोडयताय म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणे दिता दिनवासता तुका बापा तुज्या वर्त्या देण्या पासत जो एकलोच पूस तुवें आमकां दिलोय इतलो तुवें आमचो मोग केलोय की जेजूक तुवें आमकां वंपून दिलोय आर्गां तुका जेजू बापाचो मोग कशे भाशेन करचो आनी मरो वेळ पर्यंत कशे भाशेन बापाचें उतर पाळचें तें तुज्या बगर आमकां कोणूच आनीक शिकोवंक शेकोना दोनिया म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता जें कितें आमचें अनबिलीफ आहा जें कितें आमची आडखोळ आहा उतर सोजमोवपाक जें कितें आमकां कठिनाय आहा ही सगळी तुज्या नांवान बांदून घालता आनी ह्या सुवातेंतल्यान भायर उडयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीसस ओके हाउ मेनी ऑफ यू ऑल if I give the word in Konkani, how many of you all will not be able to understand? How many of you all don't understand Konkani? First, okay, one. Okay, the rest all understand Konkani? Okay, so we'll do half and half. Yes, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 थँक यू जीजस थोकता आमी आर्गां दिवपाक जेजूक थोकता आतां मातसो झेमेचो टायम आतां मातशें कितें झेम येता हें जाता जाता मातशें जाता न्हू ह्या वेळार आर्गां जेजूक पूण विकांतल्यान 2 दीस दिवंक जाता देवाक डू वी गेट टायर्ड प्रेजिंग गॉड थँकिंग गॉड नो डू वी गेट टायर्ड नो आय थॉट यू आर गेटिंग टायर्ड दॅट्स वाय यू आर रेजिंग युअर हँड यू मेड मी कन्फ्यूज यू नो प्रेज गॉड Really, I was like shocked. What happened? Why she's tired? Okay, you mean you're praising God? Yes. We get tired? Do we have to be tired praising God? No. The sacrifice, जेजून जे sacrifice केला कुर्सार ते चितीत जाल्यार ते अणभवीत जाल्यार आमी टायर्ड जावंक जाता जाता ना आर्गां जेजून इतले कोश सोंसले sacrifice he gave his life he suffered for you and me so do we have to be tired to praise him to glorify him to worship him yes all the time we have to praise him thank him glorify him सगळ्या वेळाक आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय दिनवासूंक जाय वय कित्याक लागून दिसूच बरो दिला म्हणून कित्याक आमी आर्गां वाखाणी दिवंक जाय देवाक वाय डू वी हॅव टू प्रेज एंड थँक हिम कित्याक आतां सांगा आतां तुमी आन्सर करूंक जाय आं ओदू तुमी सगळे उगी बसलेल्यात आतां आन्सर जाय म्हाका जायते कोश्ट म्हणल्यार कसले कोश्ट he died on the cross yes he died on the cross would be the main title yes but what are the things what he went through died on the cross is absolutely 100% yes he died on the cross on the third day also he rose again yes or no and gave us a new life नवें जिवीत दिलां पुनर्जीवन जावन पूण पुनर्जीवनपणाचें जें नवें जिवीत आयज आमी जियेता इतले खुशालकायेचें संतोश बरी जिवीत आमी जियेता बेश्टेच येयलें कितें केलें जेजून ही पेड पेनाल्टी ही बिकेम माय सबस्टिट्यूट येस म्हजें जें फारीकपण आसलेलें तें जेजून आपणें दिलें तेका लागून आमी दीस आनी रात जेजूक आर्गां दीत रावोंक जाय केन्ना थकोंक जाता
आवय सकाळी सान आतां बाजारान वचून येयला आतां मातशें न्हिदता आतां नाका मागणें वतान सामकी जाम जावन येयल्या जार जाल्या म्हणटा तुमी जाम म्हणटा आमी बार्देस जाम जाल्या तुमी कितें म्हणटा जार हांव नका आतां वॉट जार JAR प्रेज गॉड म्हणटात आमी केन्नाय आतां नाका मागीर पळया आतां मातशें आड पडटात मातशी झेम जाय न्हिदोनान तुमी जेयल्या उपरांत आतां न्हिदली कितें कांय जाग ना So if we go to the market, when we come back home, we get tired, no? Hot sun, carrying the heavy bags. So we get tired. I said, then we say, okay, evening I'll pray. Evening I'll praise. Does it happen? But we have to make a habit when we are tired, right? That is the time we have to praise Him. Not when I'm feeling okay. Like how sister said in the morning, sometimes I don't feel like. We should never go by our feelings. आमकां कितें म्हणटा फिलिंग्स भावना आमी आमच्या भावनांचेर आतां जायना बरें मन जायना मागीर पळया आतां मातशें थकलां हांव मातशी तकली बेजार आहा कोण कितें म्हणलां तें कानार पडलां न्हू आतां म्हाका मातशें तें चिंतूंक जाय उतर नाका अशें जायना केन्ना आतां तुमी कित्याक हांसता म्हाका आतां कांय सजमना म्हणजे हें घडलां सी जें म्हाका घडलां जें हांवें एक्सपिरियन्स केलो ऑब्वियसली तुमी केलात आसतलें न्हू आमी सगळीं एकेच भशेची कही न्हू हां पूण आतां आमी नेई रचना आर्गां जेजूक कित्याक लागून जेजून खुर्सार जें सॅक्रिफीस दिलां जें बेजाराय आनी जें कितें बरेंपण म्हज्या जिवितान नासलेलें तें सगलें काडून जेजून आयज म्हज्या जिवितान सगलें बरेंपण केलां वय सो यू अंडरस्टँड आय थिंक कोंकणी लिटल न्हू but little you understand, right? Thank you, Jesus. Okay, so what Jesus did, the sacrifice what Jesus did on the cross, due to that sacrifice, He paid my penalty and He gave me all the goodness, which it was His goodness, His righteousness, His nature, He gave it to me now. आतां हांव जियेतां बरेपणाचें जिवीत सो बेजार एक म्हज्या जिवितान जागो आहा आमी मागीर थकता जायना तसलें का आनीक जागो आहा आमच्या जिवितान ना आनी पूण आमकां नाडबूद येतली सोयतान येतलो फोटी दाखोवपाक कितें म्हणून आतां तूं थकलां मातशें न्हिदे मागीर उठे ह्यो फोटी सोयतानाच्यो झूज व्हरोंक जाय आमी सोयतानाच्या फोटीचेर कशें देवाच्या उतरा प्रमाणें घोटाय आमकां कित्यान मेवता देवाच्या उतरान कित्यान मेवता घोटाय जेवणान तुका फिजिकल स्ट्रेंथ येतलो स्पिरिच्युअली तुका मेंटली स्ट्रेंथ खंयच्यान येतलो देवाच्या उतरान म्हजी बुनयाद जावंक जाय देवाच्या उतराचेर समजता कित्याचेर बुनयाद जावंक जाय देवाच्या उतराचेर गेले फाटी कोण आहलेली फ्रायडे सॅटर्डे लास्ट टायम 1 2 3 येस यू वर ऑन फ्रायडे एना येस नो ओके आमी कितें शिकलेलीं गेल्या आयताराक what we have studied last week? Faith? Abraham's faith? Forgot? You all didn't continue after going home? We were studying on faith, no? And forgiveness? Yes or no? Forgiveness was on the second day. First day we were studying on faith. कोणाचो faith आमी भावार्थाचेर शिकताली? Abraham. Yes or no? Okay. So आमी continue करूया? ओके सी आमचें बुनयाद आमची जावन आसा भावार्थाचेर समजता देवाच्या उतराचेर आनी भावार्थाचेर आतां इन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड वी रीड एवरीथींग बट टू बिलीव दॅट वी नीड फेथ इफ देर इज नो फेथ वी कॅनॉट प्लीज गॉड इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ आतां भावार्थ ना आतां आमी जें कितें आमी शिंगता नवें जिवीत म्हणटा नवीं रोचणां म्हणटा बोगसोणें मेवलां म्हणटात सगलें नेवें जालां म्हणटा पूण हें सगलें सोत मानतलो जाल्यार आमकां कित्याची गरज भावार्थाची आनी खंय मेवतलो भावार्थ सुपर मार्केटान न्हू साकर जाय गेली सुपर मार्केटान आनी तेल जाय गेली सुपर मार्केटान इफ वी वॉन्ट बेसीक ग्रॉसरीज एंड ऑल वी गो टू द सुपर मार्केट सो वेर टू गो फॉर फेथ हाउ फेथ कम्स see, by heart. But when situation comes, then what happens? How the air is coming out from the balloon? That happens, right? It happens, no?
When the pressure comes, can I stand firm on my faith at that very moment? Or somebody has to come to me, or call somebody from the team, call somebody from here, call somebody from there. Now what I need when I'm facing a situation and pressure in my life, I need faith. I need to operate. Now this is the time I can show even God that I have faith on your word. No matter कितें आमच्या जिवितान जावं न्ही, म्हाका उगडास कर आतां. केन्ना सोचमता उगडास कर म्हाका, नाल्यार हेत केल्या पुरो, मागीर म्हाका गमतलें. आं ओके, आतां हांव ट्रान्सलेट करूंक जाय. ओके, जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना कसलोय संकश्ट येता, प्रश्न येता, तेन्ना आमी कितें जाता? खुशाल जातात न्हू? खुशाल जातात न्हू? कोण जाता म्हणटा, कोण जायना म्हणटा? जेन्ना आमच्या जिवितान कसलो संकश्ट येता, कसलो प्रश्न येता, आनी आतां आमकां कशे भाशेन ह्या संकश्टांतल्यान भायर सरपाचें आमकां गमना, तेन्ना आमकां भिरांत येना? येता न्हू? 2 Timothy 1:7 what says? God has not given us the spirit of fear. देवान म्हाका 2 Timothy 1:7, 2 Timothy, दुसरी तिमोथीची दुसरी चीट, पयलो फर्स्ट चॅप्टर वर्स 7 म्हणटा, देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. कसलो आत्मो? भिरांतीचो. संकश्ट येता, कसलोय प्रश्न येता तेन्ना कितें येता? भिरांत. आतां उतर म्हणटा, देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. जेन्ना परिस्थिती वायट येता तेन्ना देव आमकां कितें जाता? भिरांत येता. आतां आमी कितें करता? उतरूय मिक्स, भिरांतूय मिक्स. आतां कितें करपाचें? वेन सिट्युएशन कम्स इन आवर लायफ, what happens? Fear comes no? Immediately what happens? Heart dup 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 जायना तुमचें? सडनली भिरांत. कितलीं जाणां गाडी चलयतात? How many of you all are driving or riding vehicle? Okay. Those who are not driving or riding, at least you all are sitting behind. फाटल्यान तरी बसतात कोण चलयनान ती गाडी. तुमी गाडी चलयनान शुअर हांव, पूण फाटल्यान तरी बसोना. टू व्हिलरार बसताय? टू व्हिलराचेर बसताय? तूं चलयता? प्रेज गॉड, वंडरफूल. पूण आतां तूं चलयताय, आतां तूं बरी चलयता आनी सडनली कोण होत क्रॉस जाता, काच जायना, भितर भिरांत येना, तूं भियेना. आतां 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. सो हें कशें कितें जाता आतां? उतर आमी म्हणटा, उतर आमी स्वत मानता. द वर्ड वी बिलीव दॅट गॉड हॅज नॉट गिवन मी द स्पिरीट ऑफ फियर. येस और नो? बट ऑफ पॉवर, लव अँड साऊंड माइंड, सेल्फ कंट्रोल. येस और नो? आता सेल्फ कंट्रोल दिला, साऊंड माइंड दिला, पॉवर दिला, मोग दिला. ओके, एव्हरीथिंग इज गिवन, बट गॉड हॅज नॉट गिवन मी द स्पिरीट ऑफ फियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट फियर इज नॉट अ फिलींग. कितल्या जाणांक दिसता आमकां भिरांत म्हणजे एक भावना कशी. भिरांत ओके, पयलें दिसतालें न्हू, इवन हांव चिंत्तालें फिलींग म्हणजे एक उस्के वरी बेश्टें एक फिलींग कशें दिसतालें. म्हणजे एक तुका तें कसले परिस्थिती प्रमाणे तुका भोगता, पूण तो जावन आसा एक मेळ्ळो आत्मो. आमी जाणा आसलेलीं केन्ना पयलीं आदीं? जी कोण आतां कंटिन्यू उतरान आहा तांकां खबर आहा. बट बिफोर वी यूज टू नो दॅट फियर वॉज अ स्पिरीट. We did not know before. In the beginning, before I knew the word of God, I never knew that fear is a demonic spirit. Because whatever is not from God, it is from whom? The enemy, the evil, right? So if the word of God says, God has not given me the spirit of fear, it means it is demonic. आता जेन्ना म्हाका भिरांत येता तेन्ना कोणाच्या आत्म्याक हांव दारां ओपन करता? मेळ्ळ्या आत्म्यांक. सारकें? देवान जो आत्मो आमकां दिवंक ना, देवान जो आत्मो आमकां दिवंक ना, आनी त्या आत्म्यांक जेन्ना हांव म्हज्या जिवितान दारां ओपन करता तेन्ना कितें जाता? हां, सोयताले कंट्रोल घेता जिवितान? वय. तेका लागून जेन्ना उतरान आसोन पासून आमी दीस आनी रात उतराचेर आमचो नियाळ ना. नाव in spite of knowing the word of God, that fear is demonic and it is a spirit, in spite of knowing that, in that situation time we forget about it. Understanding? We forget about it. Why we are forgetting? Because we are not continuing
continuing in that. We are not meditating on that word. See, fear is, according to the word of God, fear is demonic. But that is the thing which is opening door for the evil to take control of my life. अंडरस्टँडिंग. आमकां कितेंय आमच्या जिवितान जालें, पयलें आमकां कितें येता? फर्स्ट कितें येतलें? भिरांत. भिरांत येयल्या उपरांत आमकां मागीर हुस्को, मागीर आमकां येता चिंतना, आनी ही चिंतना मागीर आमची चालूच आमचे तकलेन. पयले सुवातेर आमी शिकोंक जाय जें कितें देवा थंय येता आनी कितें सोयतानाचें शिकपाची गरज पासून ना. जेन्ना तुका गमलें देवाचें थंय कितें येता तितलें तुका तर गमलें, तेज्या अपार्ट फ्रॉम दॅट इफ एनीथींग एल्स इज कमींग देन यू नो इट इज नॉट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. ऑब्वियसली जें कितें देवाचें आहा तुमी तर शिकली आनी म्हाका गमलें कितें कितें देवा थंय येता. आतां तें देवा थंय कितें येता तें आतां हांव जाणा, तेज्या बगर दुसरें कितें येता तें येता आमच्या दुस्माना कडल्यान, आमच्या एनिमी कडल्यान. समजता? समजता? समजना दिसार. ओके. आतां आमी गेले फाटी कितें शिकल्या? भावार्थ कोणाचो? आब्रामाचो. आब्रामान कशे भाशेन देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. समजता? सो गेले फाटी आमी पळयलां रिविजन फास्ट. we'll take the revision of the last week and then we'll continue. So गेले फाटी आमी भावार्थ पयला अब्रामाचो. जेन्ना सुरवातेक जेन्ना देव अब्रामा कडेन उलयलो तेन्ना देवान अब्रामाक सांगलें, तुजो गांव सोड, लीव योर कंट्री, लीव योर फादर्स हावस, लीव एवरीथींग. कितें तुज्या पांयचें आहा सगलें सोड आनी तूं भायर सर, आनी हांव तुका सांगतलो खंय वचपाचें तें. समजता? God spoke to Abraham and he told Abram, that time he was Abram, he was father, he was not having child at that time. Okay, he was not Abraham. Understand? So Abram तेचें नांव आहलेलें, कित्याक ताका भुरगीं नाहलेलीं. ओके. सो जेन्ना ताका देव उलयता तेच्या लागीं ताका म्हणटा तुजें घर सोड, तुजो गांव सोड, तुजें सगलें सोड आनी आपूण तुका दाखयतलो खंय वचपाचें पळय तें. ओके, आय जस्ट रीड दॅट वर्स. थँक यू जीसस. Okay, it's Genesis chapter 12 verse 1 onwards. Now the Lord had said unto Abram, get you out of your country and from your kindred and from your father's house unto a land that I will show you. We have to focus on this last line, I will show you. आता आमी आतां कितले फावटी आतां कोण पळय कंटिन्यू आहा देवाच्या उतरान, आमकां सगल्यांक खबर आहा देवाक आमचे थंय एक येवजण आसा म्हणून. कितें येवजण आहा तुका तुजे थंय देवाक जाणाय तूं? पूण येवजण आहा म्हणून तूं जाणा कितें ती खबर आहा? आमी आयकलां केन्ना देवाक आमचे थंय एक येवजण आसा. आयकलां आमी येवजण आहा म्हणटा. पूण जेन्ना सेकंड क्वेश्चन येता कितें ती येवजण आमी जाणा? सॉरी? या 29:11. बट वॉट एक्झॅक्टली? आतां जोसेफाचें एग्जाम्पल घेवया. जेन्ना जोसेफाक सोपोन येयलेलें, देवान ताका सोपोन दाखयलेलें, तें सोपोन सारकें क्लियर आसलेलें तो इजिप्टाचो गव्हर्नर जातलो म्हणून? जाणा आसलेलो तो नोको आसलेलो. पूण तो त्या एका सोपनांचेर रावलो आनी टील दी एंड देवाच्या उतराक फेथफूल रावलो. रागार जालो, फुगार जालो, क्वेश्चन करूंक लागलो देवाक. कितले वायट परिस्थिती तेज्या जिवितान आयली, कितले वायट तेज्या जिवितान, कितले संकोश तेज्या जिवितान आयले. 40च्या एका सांपडलो तो, कितले तेजेर कोश्ट येयले, ताका बोनखणीन पासून घातलो. पूण ताणें एक उतर काडलें देवाचेर, तुवें म्हाका इतलें बरें सुंदर सोपोन दाखयलेलें आनी म्हाका एक स्लेव कसो, एक स्लेव कितें म्हणटा, चाकोर कसो विकलो म्हणटा इजिप्टाच्या गांवान. इतलें केन्ना ताणें देवाक प्रश्न केलो ना. नाव how many times, like when we got introduced to the word of God, is there a time we really want to know, God, what is the plan you have for me? Tell me. We want to know, right? But God says, I have a plan for you, I have a purpose for you. But do we know in the beginning what is the plan and what is the purpose which He has for our life? Do we know that? No, that I have to discover through His written
word. I have to discover. That is my work. Through his word, I have to discover what plan and what purpose he has for me. For example, we have taken the life of Joseph. When Joseph got a dream, that time he was living with his father's house. Yes, and he even told his brothers also, right? So when they heard about the dream, they were jealous about him. Yes or no? And then they took a decision. His brothers, out of jealousy, they took a decision to sell him. And they sold him to Egyptian. Yes or no? As a slave. Yes, but now Joseph had got a dream. Correct? Joseph had a dream. But now physically, does he seeing anything in his life? Good thing is happening? He was sold as a slave. Yes or no? He was, they accused him for the wrong allegations. Yes or no? They put him into the prison. But did he open his mouth and did he complain to God? You gave me a dream. You showed me something from that dream. And now what is happening in my life? Did he complain? No. But how many times do we complain? When things are not happening good in our life, how many times we are complaining? If God is telling in Jeremiah 29:11 that he has a good plan for us, yes or no? Good for my future, not to harm me, but to good thing for my life, yes or no? So if there is written good thing, when things bad is happening in my life, how many times I opened my mouth and I said, why Lord, why? Why me? Why not my neighbor? We said that. We used to say that, no? Why only me? They are living so bad life. They are doing this, they are doing that. But I see all goodness is happening in their life. But why me? I am always obedient to your word. Joseph was not obedient to the word of God. He was. But did he see difficulties in his life? Yes. But did he open his mouth? No. That is the reason we have to know the word of God. We know the heroes, what happened to Joseph's life, David's life, Abraham's life. Through them, we have to take their example and live our life. That's why the knowing the word of God is very, very important, because that's how we can build a foundation of faith. Understanding? जेन्ना जोसेफाक स्वप्न दाखयलेले, स्वप्नान सगळें बरें दिसती पडलेलें. समजलें? पूण स्वप्नान ताका दाखोवंक ना तो गव्हर्नर जातलो इजिप्टाचो म्हणून. पूण कितलीं वर्सां लागलीं. जाणा तुमी जोसेफाची स्टोरी? आयकला? जोसेफाची स्टोरी आयकोंक ना? आयकला. पूण जेन्ना ताणें आपणाच्या जिवितान स्वप्नूय पळयलें आनी स्वप्न पळयल्या उपरांत कितले संकोश्ट पळयले जिवितान. समजता? संकोश्ट पळयले. पूण जेन्ना ताणें संकोश्ट पळयले आपणाच्या जिवितान, बंदखणीन ताका घातलो, फोटी ताचेर सगल्यो घातल्यो आनी ताका कितले सोंसले ताणें. समजता? पूण एक दीस तरी ताणें तोंड उकडलें आनी म्हटलें, देवाक तूं स्वप्न एक दाखयताय आनी घडटा म्हज्या जिवितान दुसरेंच. विचारलां केन्ना? आमी कितले फावटी विचारलां देवाक? आमी केन्ना विचारूंक ना कित्याक म्हाकाच कित्याक हे त्रास? कितलें हांव मागणें कोत्ता, दीसभर हांव बसता, दीसभर हांव प्रेयराक बसता, दीसभर तुज्या कडेन उलयता, पूण म्हाकाच कित्याक हें म्हणूंक ना आमी? म्हाका अशें दिसता हांवूच उलयता, तुमी कितें तरी सांगा न्हू. म्हाका गमोंक जाय की तुमी म्हाज्या बाराबर म्हणोंक ना आमी. पूण आतां आमी कितें शिकोंक जाय? कितेंय पासून आमच्या जिवितान संकोश्ट आनी कोश्ट आयले पासून जाल्यार वी नो द एंड रिजल्ट, that it is finished, it is done by Jesus. Now my job is only to believe by faith and to receive. Are you understanding? Now I have to believe by faith and to receive. आतां कितें तर म्हाका बाजारान वचून कितें म्हाका जाय तें सामान हाडटलो जाल्यार म्हाका जाय कितें? पयशे. What is my currency? My money. Currency is money, right? पूण देवाच्या राज्यांतल्यान तुका तर कितेंच जाय, तुका करन्सी कोहली जाय? भावार्थाची. समजता? आनी हो भावार्थ आयकोंक इतलो सोंपो, पूण जेन्ना म्हाका त्या भावार्थान पळय जेन्ना चलोंक जाय तेन्ना म्हाका गमता कितें कितें हांवें एक्सेप्ट करचें आनी कितें कितें हांवें रिजेक्ट करचें. जी परिस्थिती म्हाका दिसता म्हाका दोळ्यांनी सगळें कांयच म्हाका जाय तशें चलोना. बट आय हॅव टू कीप माय फेथ स्ट्रॉंग इन द सेन्स I have to stand firm, stand still on my faith by believing, by knowing the end result. Because the victory is mine. जेजून जी विक्ट्री जे जोयतीवण जेजून पळय जोडून घेतला आमच्या पासत, आमी जियेतात त्या जोयतीवणपणान.
वी आर लिव्हींग इन दॅट विक्ट्री, नॉट फॉर द विक्ट्री. हेच्या फुडें आनीक विक्ट्री जावपाची ना. इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड. आतां फकत जें कितें म्हाका उणेंपण म्हज्या जिवितांत दिसता, फकत देवान जें जैतिवणपण म्हाका लागून जें पळय जिखयलां, जें जैतिवण आपणावन घेतलां, आयज तें म्हजें. फकत तोंड उक्तें करून हांवें उलोवंक जाय. कितें जाय पळय तें देवाच्या उतरा प्रमाणें, संवसारी वस्तू न्हू. समजता? ओके. आतां हिंगा कितें पळय, पयले सुवातेर आमी कितें शिकलेलीं, जेन्ना ताका म्हणलें तुजें घर सोड आनी भायर सर. आतां आमकां आमच्या घरांच्यान उठोन भायर सर म्हणल्यार आमकां वसोंक जाता? जायना. पूण भावार्थ आसत जाल्यार जाता? वय. पूण पयले सुवातेर आमकां फस्टूच कितें येयलें? जायना. कशें घर सोडून वच म्हणटा तुमी? म्हजें घर सोडून? हां, घर सोडून वचोंक जाता? कशीं वयतलीं घर सोडून? सगलें तर घरा कडेन आहा. हां, कोण थिंगा न्हय घर दितलो? कोण न्हय हांगाचें दितलो? कोण न्हय गाडी दितलो? खंय वचोन रावपाचें गाय? देव म्हणटा तुका आपूण सांगता, आय वील शो यू म्हणटा. ताका एड्रेस दिना. God is not giving him address to go to this place, take this address and go to this place and stay in that house. God is not promising him that. देव ताका तें प्रॉमीस म्हणना, तुका तुवें एड्रेस घे आनी वचतो म्हणटा. तूं तुजें सगलें सोड आनी आपूण तुका दाखयतलो म्हणटा, त्या थिंगा वच म्हणटा तूं. ते भाशेचो भावार्थ. सुरवात खंयच्यान जाली? पयलो पावणो अब्रामान घातलो कसलो? भावार्थाचो. नको पासून आपूण खंय वता. समजता? ओके. लेट्स गो टू तुमचे फिजिकल बायबल हाडल्या? कोण लास्ट टायम हांगा येयलेली तांणी हाडल्या? बिकॉज आय वॉन्ट यू ऑल टू रीड विथ मी. ओके, वील गो टू जेनेसिस 15. हे जेन्ना देवान अब्रामाक उतर दिलें, अब्राम देवाच्या उतराचेर सोत मानता. सोत मानप म्हणजे कितें? वॉट इज बिलीफ? सोत मानप म्हणजे कितें? वय एक्शन करस्पॉन्डिंग इंग्लीश नो, आय एम आस्किंग हर इन कोंकणी. सोत मानप म्हणजे कितें? आमी म्हणटा न्हू सोत मानता म्हणना. तूं सोत मानता दिसाक एक पाटी तरी? हां, सांगलां तें उतर पाळप. सोत मानता, बिलीफ इज एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज वॉट आय हर्ड. येस. नाव फॉर एग्जाम्पल, आतां तुमकां तर सांगलें फाल्यां हिंगासर कोदेली आसच्यो ना. कोण येतात आनी आपणाची कोदेल घरासान हाडची. कितल्यान हाडटली? पयलीं गमोंक जाय कितलीं जाणां येतलीं फाल्यां. समजता? सोत मानप म्हणजे कितें? आतां तुमकां एक मेसेज दिली हांवें, फाल्यां कोण येतात आनी हांगा कोदेली आसच्यो ना, तुमची कोदेल तुमी घेवन येवची. आयकता? आतां हांवें कितें सांगलां तें तुवें सोत मानलें म्हणून म्हाका कशें गमोन येतलें तुमी खरेंच सोत मानलां म्हणून? आं, जी कोण फाल्यां येता ती कोदेल पळय घेवन येतली, ताणीन सोत मानलां म्हणून म्हाका गमोन येतलें. तुमी येवन म्हाका सांगपाची गरज ना, हांवें सोत मानलें, तुजें उतर सांगलेलें कोदेल हांवें सोत मारलें, पूण कोदेल हाडूंक ना. खंयचें तें एग्जाम्पल? ओके, फाल्यां वॉट आय सेड, थँक्यू होली स्पिरीट. फाल्यां सपोज आतां हांव तुमकां सांगता, फाल्यां कोण येतली ती, फाल्यां मातशी कोदेलां घेवन येयात, फाल्यां हिंगा कोदेली आसच्यो ना. आतां हांवें तुका एक मेसेज दिली. आय हॅव गिवन वन मेसेज. नाव यू आर टेकिंग एन एक्शन टू द मेसेज वॉट यू हियर. नाव वॉट मेसेज आय गेव. नाव मेसेज इज वॉट? फाल्यां कोदेली आसच्यो ना, कोण येता ती कोदेली घेवन येवपाची. आतां म्हाका कशें गमोन येतलें? हाव वील आय नो दॅट दे बिलीव्ड
what I said today by seeing them tomorrow, that they get the chair along with them. That is the action what they have taken. फाल्यां ती आट्टेली. आतां सिम्पली इफ दे कम एंड से नो आय बिलीव वॉट यू सेड, आतां पासून ती म्हाका तर म्हणटा ना हांव स्वत मानता तूं फाल्यां कोदिली आसच्यो ना स्वत मानता, आनी फाल्यां कोदेलूच हाडिना. स्वत मानलें ना. सो आतां आमकां फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रिपोर्ट दिता, कितें आमकां प्रॉब्लम आहा, कितें आमकां सिकनेस आतां डॉक्टर आमकां रिपोर्ट दिता. आतां रिपोर्ट दिला आनी रिपोर्ट म्हणटा अमकें अमकें प्रॉब्लम आहा. समजता? प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां आमकां प्रॉब्लम आहा म्हणून डॉक्टर रिपोर्ट दिता. आतां रिपोर्ट हांव पळयतां एक पाटी आनी सगळो ओगो तें चिंता आतां व्हडलें कडप करून दवरलां भितर. म्हणजे कितें केलें हांवें, डॉक्टरान सांगलां त्या रिपोर्टाचेर हांवें सोत मारला. ताका म्हणटा सोत मारला केन्ना, जेन्ना तें उतर हांव मॅडिटेट करीत रावता, म्हणजे नियाळ करीत रावता, तेन्ना की तें उतर हांवें सोत मारला. आनी जेन्ना दोतोरान रिपोर्ट दिलो म्हाका, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हणटा, जेजूच्या अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आतां म्हाजेशेन कितले खंयचे रिपोर्ट आहा, जो दिसता पळय तो वीच इज फॅक्ट, जो डॉक्टरान म्हाका दिला तो जावन आसा एक फॅक्ट. फॅक्ट म्हणजे कितें, स्वताक पावर आहा तुजें फॅक्ट आहा तें बदलपाक. समजता? पूण हांवें स्वतान चलोंक जाय, बावार्थान हांवें स्वताचेर चलोंक जाय आनी स्वत मानूंक जाय की खरेंच जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली. जरी तर हांव म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली, हांव खंयच्या मॅसेजीक करस्पॉन्ड करता, खंयच्या मॅसेजीक हांव स्वत मानता? द मॅसेज फ्रॉम द word of God, where it says that by the wounds and stripes of Jesus Christ I am already healed. Now I have two options, either to meditate on God's word or either to meditate on the medical report. Yes or no? Now we are not saying that medical report is wrong. Medical report is showing you what is fact, which they could see, but the truth has the power to change your fact. आतां म्हाका खबर आसोंक जाय की स्वताक I have to know the word of God. No, if I don't know the word of God, then how will I speak the word of God and change the fact? Without knowing the word of God, can I change the fact by speaking the word? No. जेन्ना देवान संवसार घडलो, देवान म्हणलें संवसार घडलो, स्वर्ग आनी संवसार रचलो, देवाक पळोवंक जाय उजवाड. देव कितें काळोखाचेर देवाक तें नाका, तो उलोवंकूच ताका नाका. जें देवान केलां ते प्रमाणे ती चाल आनी ती वाट आनी तो दॅट सेम सिस्टम डू वी हॅव टू फॉलो? येस. इफ गॉड इज सेयींग दॅट एंड गॉड सेड वी आर मेड इन हीज लायकनेस एंड image, right? So whatever system he has operated in, the same system do I have to follow? Yes. Yes or no? So when I am having a problem in my life, why am I speaking the problem? आतां एब्राहिमाचें आमी शिंगता, जेन्ना देवान ताका उतर दिलें की तुका आपणें जायत्या राष्ट्रांचो बापूय कोत्तलो. आय विल मेक यू द फादर ऑफ मेनी नेशन, और आय हॅव मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन. आय हॅव, but in physically he was no, but God speaks what he want to see. Understanding? God never said that I will. God said I have made you the father of many nation. Now for example, now how Sister Jade said imagination. Yes or no? So God had that imagination. God is seeing Abraham father of many नेशन. जायत्या राष्ट्रांचो बापूय कसो देव अब्रामाक ऑलरेडी पळयता, पूण तो जालोलो बापूय, जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जालोलो जावं नाहलो. पूण देव कितें पळयता, आपणाक कितें जाय पळय तें. आतां देवाची येवजणेचें उलयताले आमी. वी वर स्पिकींग अबाउट द गॉड्स प्लॅन एंड पर्पज फॉर अस. येस. नाव गॉड हॅज प्लॅन and purpose for Abraham's life when he was Abram, but teka कितें जायें, अब्रामाचो सांगात. देव एक येवजण घेवन हा. God has one particular imagination and one plan and desire for your life, but if you don't agree with that plan which God has for you, it cannot get fulfilled. Understanding? पळय, सी इफ वी आमकां जेजून कितें म्हणलां, तुमी तर खरें म्हजें शीस, तुमी म्हज्या उतरान
कंटिन्यू रावतले. कितें म्हणटा कोंकणीन कंटिन्यू? कंटिन्यू कितें म्हणटा? घोडे घोडे वय तुमी कंटिन्यू रावतले म्हणजे कितें? तुमी म्हजें उतर केन्ना थांबचें ना, शिकोत रावतले, जाणा जायत रावतले. आतां आमी देवाचो तुमी पळयला आदल्या तेंपार जेन्ना फोन नाहलो, वॉट्सॅप ना, कांय ना, तेन्ना कितें आसतालें? जे मनीस भायर आसताले तेन्ना प्रेज गॉड कितें आसतालें? लॅटरां आसतालीं न्हू. कोण एक्सपिरियन्स केल्या लॅटरां भायरसान? कोणेन बरयलें आसतलीं आपणाच्या बायलेक, भुरग्यांक. हांव एक ब्रदर आहा आमचो. सो यू नो दॅट फॉर्मेट रायट. आतां लॅटर एकूच पाटी आतां येयलें, गोवाचें येयलें, सपोज गोरकाराचें लॅटर येयलें गोरकांनी. गोरकान कितले पाटी वाचता लॅटर? आन्सर नाव यू. सेम लॅटर न्हू, सेम उतरां. मॅजीक जातालें, चेंज जातालीं उतरां कबडान दवरल्या उपरांत? कितें जातालें? वर्ड्स वूड बी द सेम नो, बट शी सेड शी इज टू रीड इट अगेन एंड अगेन. I don't know this experience, but I experienced what, messages I read. Even the WhatsApp came very later. In those days, the direct number to number messages, no, SMS, correct. We read, no, and मागीर ते hearts by येता ते. कितले पाटी आमी पळयतालीं न्हू, कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ द लव, मोगाक लागून न्हू. जितले वाचता तितले मोग वाडोन आसलो सिस्टर. सो एक लेटर, सेम लेटर, तेंच लेटर जे फर्स्ट दिसा पळय ते पोस्टमॅन घेवन येयला, फर्स्ट दिसा पोस्टमॅन थिंगा आहा, ओपन केलें एनवेलोप थिंगाच वाचलें, पोस्टमॅन थिंगाच आहा, सायन पासून करिना दिसता आमी रिसीव जाला म्हणून. इतली एक्सायटेड. कित्याक? आमकां खबर आहा त्या उतरांनी कितें आहा? मोग आहा. कितें आहा? मोग आहा. आहा वो ना? यू अंडरस्टँडींग नो? जस्ट रिमाइंड मी. Because when that flow goes, no, I really don't realize that I have to go both the ways. Okay, so when in those days, there was letters, no, when maybe the husband is in abroad or maybe somewhere outside, wife is here, and no phones, no nothing. Like how we have now WhatsApp calling, Facebook calling, a lot of callings are there, no, social media, it's very easy become, no, in those days it was easy. Used to write the letters, no? So when the letters to come from Gulf or from abroad or from anywhere, how many times the wife used to read the letter? That sister said many times. But the letter is getting changed day by day? No, same letter, same words, same everything, correct? But why she was reading? Whoever the wife or the partner, how many times they were reading? Why? Because of love. The more they read, the more they experience the love. They would even imagine how he would have taken the pen, time from his duty, he must be come home late, but still in the small light he must have he wrote that letter. Imagination begins. And then when he write also, he must be thinking about me, and some memories he's writing, some old memories, first time when I saw you in that dress. Then you go over here, when you read, you even make that imagination, that dress. Now then you go and open the cupboard, you open the old clothes, you check that dress, you remove that dress, and then you see that dress. What happened? You do the imagination of those memories. In the same way, you have to fall in love with the written word of God. That is love. If physical love, which I have for my partner, imagine the love of God. The written word of God is a love letter for us, which is written way many years before. And still we are reading. And imagination is going on. How Jesus is crucified. How Jesus, he smiled. There are some places Jesus, the word says Jesus smiled. So we can imagine how he smiled. How he got angry when he went to the temple. And when he saw the money exchanger and everything was happening there, what he did? He was angry, no? Why? Because he has love for his father. And the thing what is happening in the father's house, not acceptable for him because of father's love. Understanding? Are you getting it? That's how we should make an imagination
for the word of God, for the Lord, how he must have created this world, how he must have created this tree. Now when we see the coconut tree, we imagine, tender coconut, nice taste, no? And that the inside malai also nice taste. But how that first coconut came, how God created this? God said, and it was. God said, let there be light, and there was light. God said, let there be waters, and there was water. Now when you see the water around the world, can you imagine God only spoke the word and everything came out? Are you understanding? How beautiful it is. That's how, when you begin to realize and when you open your heart for the love of God, that flow, that love will begin to flow in your heart. Are you understanding? That's how it should be. The love for God, the love for the word of God. Now, we fall in love with God. That's why it said, the seen thing is temporary, the unseen thing is eternal. The love of God is unseen, but it is eternal. I just have to open my spiritual eyes and begin to understand, begin to read the word of God and get that, that experience, the love of God in our heart. But that is a journey. It will not happen just instant. Today we might come first time for the word of God, and tomorrow I might go somewhere else, and then I might forget even the today's session which I already heard. Sister, then maka udas korung na. Ha? कितें म्हणटा गरज पडना कोमता तुका सजमले आर्गांचे येसू पय कशें जाता तें देवाचें उतर जेन्ना आमी काळजान सान सजमोंक सोदता न्हू लँग्वेज डजंट मॅटर देव पळयत आत्म्याचें काम कितें सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट इज सुपरनॅचरल सजमता वी एज अ Christian, we as a believers of Christ, we are living a supernatural life. Our life is just not a normal life where other people are living. No, it is a supernatural life, and it really needs guts to live in that life. आमकां देवान ओशे पदवेन बोल्ला जेजू उदेशी की तूं उतर उलोय आनी तुज्या जिवितान तूं पळय समजता देवान जे भशेन उतर उलयलें उजवाड जा म्हणलें उजवाड जालो आतां तुमी आयज उजवाड जा म्हणनाका उजवाड ऑलरेडी देवान केला नाल्यार तुमी म्हणशीना आय वॉन्ट टू टेस्ट इफ द वर्ड इज वर्किंग ऑर नो ओके लेट देर बी लायट देर इज ऑलरेडी लायट यू डोंट हॅव टू क्रिएट एनी लायट अगेन समजता आमच्या जिवितान जे संकोश्ट आहा पळय आमी ताजेर फोकस करपाचो ना प्रश्न सगल्यांक आसतले समजता प्रश्न सगल्यांक आसतले आनी आमकां होय प्रश्न आसतलो देव तर आमच्या जिवितान आहा हे संकोश त्रास कित्याक आमकां हांव जेजूक स्वत मानता न्हू जाल्यार एक त्रास कित्याक केन्ना येवंक ना आहलो क्वेश्चन येयला न्हू म्हाका येयला पूण जेन्ना उतर शिकता 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 देवाचें उतर सांगता कोश संकोश्टाचेर तुजो फोकस आसपाकूच जायना तुजो फोकस आसूंक जाय जेजूचेर कित्याक देवान आमकां दिल्या सासणीक शांती सासणाचो संतोष सासणांक कुरपा कितें जाय आनी जेन्ना तुजें फूल एटेंशन फूल मन ध्यान जेजूचेर आसतलें न्हू संवसारी वस्तू पळय ज्यो कोश्टाच्यो आसता संकोश्टाच्यो आसता इट वील नॉट मॅटर टू मी समजता ना आतां जेन्ना अब्रामाक देवान म्हणलें तुका आपणेन जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला आतां अब्रामाचे तकलेन कितें पयले सुवातेर आपणाक भुरगें ना सारकें दिसण्यान भुरगें ना वो कितें सांगता जें जावंक जायना तें तेच भशेन आयज तुज्यान म्हणूं येता जिवितान चलता सगळे त्रास कोश संकोश्ट पिडापीड दिता लोक म्हाका नांव म्हजें पिड्यार करता आनी तूं म्हणटा शांतेन राव शांतेन राव शांतेन राव सेम अब्रामाचें सेम जालेलें न्हू भुरगें ना देव म्हणटा तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला कितें उलयता दिसती पडटा एके भाशेचें आनी उलयता देव दुसरे भाशेचें समजता आयजूय आमी तीच गोत करिना पूण अब्रामान कितें केलें आपल्याचें मन रिन्यू कितें म्हणटा आं मन बदललें रिन्यू करीत रावलो म्हणजे कितें कितलीं वर्सां लागलीं 25 दीस आं वर्सां दीस न्हू वर्सां जा लागलीं 25 वर्सां लागलीं आनी आमकां रावंक जायना 25 वर्सां 25 years it took for him and it was a process of renewing his mind. Yes, right. So we get tired in 25 days itself in our life when things are coming against me. I'm getting tired in 25 days. आता जेन्ना देवान म्हणलें तेका
मोळबायली नकेत्रां मेज म्हणली म्हणूंक ना. कितें कनेक्शन आहा नकेत्रांक? सो दॅट you can't count them. Okay. Now, when I see also at once, it's uncountable. You cannot count them. Numerous, right? You cannot count them. But God told him to count. It means God wanted his focus to shift from childless to childbearing means your descendants will be like the stars, means God want his mind to shift. Now Abram, seeing himself, he is old, Sarah is old, the womb is dead. Yes or no? Now देव मेलेल्यांक जिवोवन केला, देवान जिवीत दिला वय. आतां तिजो कुसवो म्हणटा आमी, वूम डेड आसलेलो, तिका जीव दिलो कुसव्याक तिच्या वय. सो कितें तरी देवाशेन जायना म्हणून हा. सो आमच्या जिवितांत जेन्ना संकश्ट कोश्ट येता तेन्ना आमकां कित्याक दिसता आतां कांय जायना आनी आतां आनीक होप ना, दिसना आमकां? आमकां दुयेंस दिसती पडटलें, आमकां सगलें दिसती पडटा, आमकां सगलें कागदांचेर जें बरयलेलें आहा तें सगलें दिसता, पूण आमी ह्या कागदार बरयलां तें स्वत मानपाक तयार जायना. कशें जातलें? कशें जातलें? जेन्ना अब्रामाक सांगलें तूं नकेत्रां कावंट कर, आयज आमी नकेत्रां कावंट करूंक जाय? आमच्या जिवितांत संकश्ट कोश्ट आसता, ते कोश्ट संकश्ट आमकां व्हडले उतरा प्रमाणे व्हडले दिसोंक फावना. म्हणजे आयज आमी नकेत्रां मेजूंक जायी? हां, आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर. आतां तेका ती मेजूंक लायल्या म्हणून आयज हांवें ती मेजपाक गरज ना. समजता? आयज हांवें नकेत्रां मेजपाची गरज ना. जायते फावटी आमकां कितें दिसता, कितें फॉर्मुला, कितें वेज आहा, खंयचो स्क्रिप्चर घेवपाचो, कितले पाटी म्हणपाचें, कशे भाशेन म्हणपाचें, हें कोत्ता तें सारकें, हितून कितें करेक्शन जाय, कितें मिस्टेक आहा, आमकां दिसना हें जायते फावटी दिसता न्हू. हें केन्ना दिसता? जेन्ना उतरार म्हाजो थीर भावार्थ ना पळय तेन्ना दिसता. समजता? जेन्ना म्हाजो उतरार थीर भावार्थ ना पळय तेन्ना म्हाका सैतान येता फोटी घेवन, तूं करता तें सारकें न्हू कहें म्हाका दिसता, तेका लागून तुका रिजल्ट तुज्या जिवितांत दिसती पडना. समजता? तूं कितें कोत्ता तें सारकें न्हू. सारकें न्हू म्हणून कोण हाडटा ही चिंतना आमकां? सैतान हाडटा. आतां जायतीं कामां आमकां खबर आहा, सैतान हें हाडटा, सैतान तें हाडटा, सैतान तें सांगता, सैतान तें सांगता, तो ह्यो फोटी घेवन येता, तो त्यो फोटी घेवन येता, तेजी ही फोट, तेजी ती फोट, हे सगले सैतानाची कामां आमकां सारकी बरी गमता. पूण देवाचें उतर आमकां कित्याक सारकें बरें थीर खोलायेन आमकां गमना? हां, सैतानाच्या कामांक सगले आमी तेजी कामां जाणा. तें कहें जालें, शे तो इतलो पावरफूल न्हू, तो इतलो सारको येयलो नाडूंक पळय, चिंतूंक ना पासून हें घडटलें म्हणून. जायना आमकां? ताका कोण पावर दिता? आमी आमच्या उतरांनी ताका पावर दिता. समजता? आमी आमच्या उतरांनी ताका पावर दिता. जेन्ना देवान अब्रामाक म्हटलें तूं नकेत्रां मेज, म्हणजे कितें? अब्राम आतां तुमी इमॅजीन करा, अब्राम आतां चलता, रातचो चलता, खंय पोवन चलतलो? आतां नकेत्रां मेजता न्हू, इमॅजीन करा. आतां तूं नकेत्रां मेजता, तूं वयर पळयता, आतां तूं नकेत्रां मेजता 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 मेजता, तो तें नेकेत मेजता, पूण तो कितें चिंता? वो म्हजो डिसेंडंट, वो म्हजो डिसेंडंट. आतां तो मेजता मेजता मेजता, मायंड शिफ्ट जाता, प्रोसेस तो मायंड शिफ्ट जावपाक. ते भाशेन जेन्ना जिवितांत परिस्थिती येता, जेन्ना म्हाका फील जायना देवाचें उतर, जेन्ना जायना पळय तेन्ना सुबेज देवाचें उतर वाजूंक जाय. जितलें तूं वाचता तुजो फोकस शिफ्ट जाता तुज्या प्रॉब्लमांतल्यान. समजता? एक दीस म्हाजी ही तकली फोडटाली, हांवें टेस्टिमनी शेअर केल्या ते म्हाज्या मायग्रेनाचें, पूण मायग्रेनाचें टेस्टिमनी केल्या आनी आय एम ऑलरेडी सेट फ्री. पूण जेन्ना हांव कसलें टेन्शनाक म्हज्या जिवितांत जावं कसल्या हुस्क्याक तर हांव जागो दिता न्हू, देन आय गेट दॅट हॅविनस. समजता? तें हॅविनस येता. म्हणजे कितें? तूं जेन्ना दार उगडटाय तुज्या दुस्मानांक, दुस्मान भितर येवन रीक करचो ना. चोर येता न्हू, चोरूंक, नागोंक, मारून उडोवंक, जिवेशी मारूंक येता न्हू तो. केन्ना येता तो भितर सरता? जेन्ना तूं दारां उक्ती कोत्ता तेन्ना तो भितर सरतलो. आतां तुमगेर कोणी येता, तूं दार उगडना, येतलो भितर? ना. पूण तूं तर दार उगडटाय तेका भियोन, तो येवचो ना भितर. जेन्ना तूं हुस्क्याक खोतीक जागो दिलो, तो येयलो ना पुतून, तेन्ना एक दीस कितें जालें, अशें
खूब उतरान आसो ना, मातशें तकली मातशी जोड कशी जाली, कसले तरी गजालीक जे जागो आनी एटेन्शन दिवंक फावो नासलें, पूण उतरा वयल्यान सायडीक सरोन मातशें थिंगा ध्यान घातलें. कितें जालें, तकली जोड जावन येयली. आतां तकली जोड जावन येयली, आतां कितें करूं कांयच गमना. मागीर आतां म्हाका मनूय जायना देवाचें उतर वाचपाक, म्हजें मन पासून येयना. पूण स्क्रिप्चर सगळें जाणा, स्पीक टू द मावंटन, नो द स्क्रिप्चर. बट नाव आय एम हॅविंग दॅट हॅवीनेस, बट नाव आय कॅनॉट ओपन माय माउथ एंड स्पीक द वर्ड. जायना म्हजेशीन. आतां दिसता कितें करूं ह्या सिट्युएशनान. तुमकां जालां हें केन्ना? स्क्रिप्चर जाणा, सगळे वर्ड्स जाणा, एक्झॅक्टली सारकें म्हणोंक कितें कितें म्हणोंक जाय. पूण जेन्ना तो पळय प्रॉब्लम जाता न्हू, तुका एक जोड्याय कशी येता, तुजें तोंडूच उक्तें जायना. जाता हें? म्हाकाच जाला हें जाता न्हू. सो तुका ही जोडाय कशी येता, तुजें तोंड उक्तें जायना. बट दॅट इज द टायम यू हॅव टू टेक अ डिसिजन, नॉट गोईंग बाय युअर फिलिंग्स, बट बाय force you have to go and read the word, or forcefully you have to open your mouth and speak the word of God. And I did that and I saw the manifestation. Immediately that heaviness left me in the name of Jesus. पूण आमकां सैतान कशी हें घालूंक येता, आतां तुजी तकली फोडटा, वसोन न्हिदे. तुका आतां जोडाय जाल्यार वसोन न्हिदे. जेन्ना वसोन न्हीद म्हणटा न्हू, तेन्ना केन्नाच न्हिदोंक फावना. बसोन राव आनी देवाचें उतर उलय, प्रेज एंड वर्शीप कर. खंयचें सॉंग तरी घाल, हिम सॉंग घाल, एंड स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. दॅट हॅविनेस हॅज टू लीव यू. प्रेज गॉड. दॅट हॅविनेस हॅज टू लीव यू. कित्याक देवाचें उतर केन्नाच फोट न्हू, सोदांच देवाचें उतर जावन आसा एक सोत. उतरान तर म्हटलां की देवाचें उतर जावन आसा एक गॉड्स word is powerful, it is effective, it is a double-edged sword. समजता? So when you speak that word, the evil one has to leave. तो केन्ना येता? तो फोटी घेवन केन्ना येता? जेन्ना आमी मातशें हालता धोलता पळय, तेन्ना तो येता. समजता? आनी गरजेचें ना की 24/7 आमी उतरारूच आसता. खंय ना खंय मातशें आमी हिंगा थिंगा जायना, वीच इज नॅचरल. हें जाता न्हू, जायना? हांव रॉंग उलयतां? जाता न्हू 24/7. पूण तेन्ना आमकां रियलायज जावंक जाय, इवन दो आय एम नॉट रिडींग द वर्ड ऑफ गॉड, आय हॅव टू मेडिटेट इन माय मायंड द वर्ड ऑफ गॉड. आय हॅव टू थिंक अबाउट द स्क्रिप्चर्स. आय हॅव टू थिंक अबाउट ऑल द पीपल, लायक जोझफ, एब्राहम, जीजस, सेंट पॉल, तिमोटी. आमी उगडास करूंक जाय तेंचो. कशे भशेन तांच्यांनी आपणाचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर जोडलो, कशे भशेन तांच्यांनी ही उतरां आमकां बरोवन दवरल्या. आयज आमी कितल्यो चिटी वाचतात, वाचिनात? हां, सगळीं उतरां आमी वाचिना. सापावलीची कितली लेटरां आहा आमी वाचता, पेद्रूच्यो चिटी आहा आमी वाचता, जॉनाची चीट आहा आमी वाचता, मातेवाची चीट वाचता. आमी सगळें देवाचें उतर पळयना. जेन्ना म्हाका ही तकलेन आमची चिंतना आहा पळय, केन्नाच खाली दवरूंक जायना. सदांच देवाच्या उतरान आमी ऑक्युपायड रावोंक जाय, जितलें तूं उतरान रावतलें. खरें ही भयण सांगताली पळय आमकां पयलींच्या सॅशनान की रातीक पासून तिका डिस्टर्बन्स येता, आमकांय जाता. एवरी टायम थॉट वील कम. थॉट्स पळय येता पळय, चिंतना येता पळय, ताका फूल स्टॉप ना. थॉट्स वील कम, बट हाव डू यू टेक दॅट थॉट? दॅट इज गोइंग टू डिसायड whether you are accepting the thought or you are rejecting the thought. The choice is yours. Both the things are in front of you. When the thought comes, immediately you have to reject it if it does not align with the word of God. आतां अब्रामाक जेन्ना पळय देवाचें उतर येयलें, देवान ताका कितें सांगलें? तुका आपणे जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. पयले सुवातेर ताका सांगलें तुजें घर सोड. सोडलें ताणें? हां, सो आमी शिंकली ताजे वयल्यान की ताणें देवाच्या उतराक मान दिलो, सोत मानलें आनी ताणें घर सोडलें. आतां घर सोडून आयल्या उपरांत ताका आतां देव म्हणटा तुका आपणे जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. सारकें, पूण बापूय जालोलो तो ना. देव म्हणटा ताका तूं नेकेत्रां मेज म्हणटा. जितली नेकेत्रां आहा ताज्यान सुबेज जातले तुजे डिसेंडंट्स. कितें म्हणटा कोंकणीन? तुजी सोंसोद आसतली म्हणटा मोळबायल्या नेकेत्रांहून सुबेज. समजता? आनी मागीर ताका कितें म्हणटा? दर्याचेर रेंव आसता पळय, त्या रेंवेचे कोण आसता पळय, सँड ऑफ द सी शोर, ते भाशेन आसतले तुजे सोंसोद. ते भाशेन आसतली तुजी सोंसोद. सो आतां अब्राम कितें करता? रातभर ते मेस्ता आसतलो. आतां थिंगा बरोवंक ना, तुमी म्हणशात नाल्यार खंय बरयला तो मेस्तालो. मे बी तो दीसभर ते मेस्तालो, रातभर रेंव मेस्तालो. आतां ताका आनी दुसरें कितें चिंतूंक टायम आहा? उरलो टायम तेजेशीन? दिसाचो बिजी तो रेंव मेजूंक, रातचो बिजी तो
नकेत्रां मेजूं. आतां तो कितें चिंता, इतली देवान म्हजी संसद आसतली म्हणटा जाल्यार कशें देवाचें उतर आपणें नाकारूं येता. सोत मानचें पडलें ना. आतां आब्राम जो मेरेन सोत मानिना, till then God cannot fulfill that what desire what he has for Abraham. सो आतां आमच्या जिवितान पासून देवाक जायते डिझायर आहा आमच्या उद्देशी, पूण ते केन्ना घडोवन येतले जेन्ना हांव देवाच्या उतराच्या कितें म्हणटा तें unless and until if I don't consider that purpose what God has for me and I don't go along with that purpose and that plan which God has for me, he cannot fulfill those things into my life. If I go opposite to that, if I go against that, he cannot fulfill. सोच म्हणटा बट हे सगळे सोत मानतलो जाल्यार पयले सोत मानूंक जाय आनी मागीर हांव देवाची मोहिमा पळयतलो. सोच म्हणटा हेज्या अब्रामाच्या जिवितान कितें जालें, जे भशेन ताणें देवाच्या उतराक सोत मानलें आनी ताणें देवाची मोहिमा आपल्या जिवितान पळयली आनी ताका एक भुरगो जालो न्हू. आयज आमी कोणाची संसद सगली सगली संसद कोणाची आमी अब्रामाची न्हू. आतां ती नकेत्रां मेजतालो ते तातूंतले एक हांव आनी तूं आसतली सारकें न्हू. ओके, जेनेसीस 15 काडलेलें तुमी चॅप्टर. आफ्टर दीस थिंग्स, फर्स्ट लायन, ओके 15:6 विल गो. Okay, 5th onwards I'll read, okay? And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, if you be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord. Abraham believed in the Lord. God cannot fulfill what desire, what plan he has towards his children unless we believe. Unless we believe by faith in what God has for me. Now, in Jeremiah we see that God has a plan and purpose for each one of us. जोण एकल्या थंय देवाक आमच्या थंय एक येवजण आसा, एक चिंतना आहा. समजता, एक चिंतना आहा. आतां आमी ह्या संवसारान फकत जेवपाचें खावपाचें काम करपाचें इतलेंच. वी केम ओन्ली फॉर दॅट. आमच्या जिविताचो कितें आमच्या जिविताचो वॉट इज द पर्पज ऑफ अ लायफ? जस्ट टू वर्क and then eat, drink and sleep? जेजू कित्याक आयलेलो? जेजू संवसारान कित्याक आयलेलो? To give life, the life which we have lost because of Adam. Yes, because of his disobedience we got disconnected from God. Yes or no? Jesus came and restored that relationship. Yes, so after disobedience we were dead in our spirit. God said no, if you eat the fruit you will die, and we died. No, we were dead, no, in the spirit. Yes or no? आत्म्यान आमी मेलेली सोगली. वय आतां जेजू येयल्या उपरांत आमी सोगली पुनर्जीवन जाल्या सांगना. जेजू येवन आमी सोगली पुनर्जीवन जाल्या सारकें. आतां जेजून कितें सांगलां? आतां जेजू गेलो बापाशीन उजव्याक बसला. वय न्हू. आतां हें कोणेन फुडें व्हरोंक जाय? ही नवी रचना जाल्या पळय आमी, नवें जिवीत जालां, जायत्या लोकांक आजून खबर ना. समजता? सो आतां आमचें काम कितें? जेजूने जिवीत दिवन आमकां गेलो. Jesus gave us new life, no? We were become new in our spirit. Yes or no? Just like God, just like Jesus. Yes? Are we the righteousness of God in Christ Jesus? Yes, according to 2 Corinthians 5:21. Yes or no? We are the righteousness of God in Christ Jesus. We are become new in our spirit. Yes or no? आतां आमी नवी रचना. आतां ही शिकवण आयज आमकां गोमली जेजू कितें करून येयला. आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी न्हू सगल्या लोकांक आनी संवसाराक शिकोवपाची हे शुभ वर्तमान ही बरी खबर, वो गुड न्यूज. Yes or no? But have we started to do that till now? Or still I'm still not aware of it? We are here to change people's life, give them the good news, what Jesus did for us.
वॉट द गुडनस केन्नाय आमी दर आतां एक आंब्याचें झाड आहा धरया, ओके. आतां एक आंब्याचें झाड आहा, बरें अशें पयस शेतान आहा, कोणाक खबर ना सुबेज, कळ्ळें. सो आतां आमी थिंगासर पावलीं आनी आमकां तें आतां झाड मँगो ट्री दिश्टी पडलो. आं, आतां तुवें तो एक काडलो आंबो आनी हाडलो. आंबो इतलो टेस्टी, आमी वचोन आमच्या गांवांत सगल्यांक सांगची ना, काय बरो आंबो थिंगा आहा, चला सगलीं या आमी काडया, भल्ला खूब बरें आहा, टेस्टी आहा, इतलें सामकें स्वीट आहा, आमी सांगची ना. सेल्फीश जातात आमी सांगता न्हू. आतां खंय आतां आमी सुपर मार्केटान गेलीं आनी कितेंय नेय हाडलें, दर फॉर लेडीज आय गीव द एग्जाम्पल. आतां तुमी एका सुपर मार्केटान गेलीं आनी थिंगा तुमकां एक न्यू ब्रँड कसलो एक डिटर्जंट दिसती पडलो रोप धुवपाचो, बरो फर्स्ट टायम न्यू येयला. आतां तुवें तो यूज केलो आनी तुजें रोप इतलो क्लीन जालो, केन्ना जावंक ना पळय तोहो. आतां हांव नकळो तोहलो येता जाल्यार डिटर्जंट, ओके. दॅट इज द अदर स्टोरी, आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल. सो तो डिटर्जंट घालून इतलें सामकें कितें म्हणटा न्हू, सामकें चोकचोकीत जाता सारकें रोप तुमचें, ओके. आनी फ्रेग्रन्सूय बरो येता, कम्फर्ट घालपाची गरज ना, ओके. इतलो बरो डिटर्जंट आहा. तुमी सगल्यांक सांगची ना, तुज्या फ्रेंडांक, तुमच्या सोयऱ्यांक, तुमच्या दायऱ्यांक, आगो हिंगा एक अमकें सुपर मार्केट आहा, थिंगा डिटर्जंट मेळटा अमकें नांवाचो, वचोन हाडा, इतलो बरो येता, सांगची ना. आतां हो मोग जो देवाचो आमी आमच्या जिवितान अणभवला आनी टेस्ट केलें आनी आमकां नवें जिवीत मेवलां, हें जिवीत कितले फाटी आमी वचोन लोकांक फोन मारून मारून सांगलां. हांव नको सांगलां, तुवें सांगलां, प्रेज गॉड. समजता संवसारी खबरो इमिडिएटली एक फोन कॉल. आतां तर वॉट्सॅप आहा, सगल्याक नेटवर्क आहा, व्हडलें कांय प्रॉब्लम ना. एक पाट रिचार्ज केलें, म्हयन्यांतले जाय तितले कॉल मार, जाय तितलो वगत उलय, सारकें. आमी इमिडिएटली संवसारी वस्तू आहा त्यो आमी रोखड्योच कॉल मारता, मॅसेजी घालता, वयतात पाटयांक वयता तेन्ना सांगता एकामेकाक, सांगना ही बरी खबर न्हू, बरो डिटर्जंट येयला, बरी खबर न्हू ही. पूण जेजूची इतली बरी खबर, जेजूचें शुभ वर्तमान, द गॉस्पल ऑफ जीसस क्रायस्ट, द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्रायस्ट. हाऊ मेनी टायम्स आय डिसायडेड टू गो अँड स्प्रेड इट आउटसायड अँड टेल पीपल द गुडनेस ऑफ गॉड विच ही हॅज डन फॉर अस. Did I ever try to do that? That is the question. No need to answer me. आमी आमकांच आन्सर दिवया. जायते पावटी आमकांच तो प्रश्न विचारूंक जाय, केलां हांवें हें कॉमेस ग, आजुनी हांव रावतां. कोणाक रावतात आमी? जेजू रावलो आनी देवाक म्हणलें राव मातसो, 30 वर्सां जाता आनीक 20 वचो न्ही. हां, म्हणलां जेजून. हां, जेजू आपणाचो टायम जाल्या उपरांत जो घोडी देवान ताका फावो केलेली ते घोडये प्रमाणे जेजून सगलें फुलफील केलें देवाचो प्लॅन, देवाची येवजण. हां, सो वाय वी आर वेटिंग इन आवर लायफ? इफ द वर्ल्डली थिंग्स वेन वी गेट टू नो रियली गुड, वी गो अँड स्प्रेड द न्यूज, नो, वी इन्फॉर्म आवर फॅमिली, नेबर्स, रिलेटिव्स अँड एवरीबडी. येस और नो? This come in this place, it's very nice, go and try. This new dishes come in this restaurant, go and try. We give the news, no? The worldly things immediately we give. Correct? But in the other way, according to the word of God, when we tasted the love of God, when I see goodness in my life, when I see miracle in my life, when I see signs and wonders in my life, why am I not going and telling also people, Jesus has done this, and He is a living God? कित्याक करूंक ना आमी अजून पासून? हो आमकां सगल्यांक प्रश्न, एकल्याक. This is a question for each one of us. Did I ever started to proclaim the gospel to people? That is the purpose of my life. The first thing, either I discover it or I am in a process of discovering it. But the first thing what I have to do is, the day I encountered Jesus in my life, the day I have seen signs and wonders in my life, the day I got convicted that Jesus is the living God, He died on the cross and God raised Him on the third day. When I know this truth, immediately there should be an action to go and spread the good news across the world. Are you understanding? We are got stuck in so many things. We are got stuck in many other things. Is this correct? Is that correct? One thing is the truth, that Jesus is the Son of God. He died on the cross and God raised Him on the third day. And He is a living God. And according to Galatians 2:20, I am crucified with Him. Nevertheless, now I live, but it is Christ who lives inside of me. The Spirit of God is inside of me. Jesus Himself is inside of me. This is the truth which is written in the Bible. Are you understanding?
So I no need to wait for any chance or any good day or any good year or any good timing. I don't have to wait. The day I began to understand, the day I got convicted by the power of the Holy Spirit that Jesus is the only God, I have to go to the ends of the world and do exactly what Jesus said without confusing and doubting in the word of God. Everywhere the Bible is same. Everywhere the Bible is same. Yes. Everywhere it says that Jesus died on the cross. Yes. Everywhere it says that he suffered. Yes. Everywhere it says that he has forgiven us. Yes. Everywhere it says that he became my substitute on the cross. Yes. Everywhere it says that he paid my penalty. Yes. Everywhere it says that God raised him on the third day. Yes. Everywhere it says that those who believe in me, they will go and do the same things which I did, even more greater. So why I am waiting? Everywhere it says, those who believe in me shall go and lay their hands on the sick and the sick shall recover. Yes. They will cast out demons. Yes. They will speak in new tongues. Yes. Then why am I waiting? When we taste the love of God, God never becomes selfish. God never said, I have only one son. How can I give it to these people? And they are doing all evil in the world. The world is got corrupted. They disobeyed my command. Why should I give my son? Did he become selfish? No. Then why am I becoming selfish that I see goodness in my life and that's it? That is enough. So when I get into trouble, I will go to the word of God and fix my life. That's it. But what about others who have not even known Jesus until now? Are you understanding? So when I began to realize and I began to understand the love of God which is to give, I will immediately stop thinking about myself and immediately I will go and do the good things in other people's lives so that they will get to know Jesus. That they will experience the love of God. Are you understanding? That is his love. When Abraham encountered him, when Abraham began to, experience his love, Abraham believed. It says that, and he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, count the stars if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. That is his faith. Now when God told him, from now on you will not be Abram, but you will be Abraham. What is the meaning of Abraham? Father of many nations. In Hebrews, when they used to have the name, there has to be a meaning. Understand? When Jesus also in Hebrew it's Yeshua. It means the Savior, the Messiah. Understand? In the same way, when he was Abram, he was childless. But when God told him, from now on, you will not be Abram, but you will be Abraham, it means you will be the father of many nations. Now, can you imagine all the people, they know that he doesn't have children. Now he is going and telling, I am the father of many nations. Hey, what's your name? I am the father of many nations. Hey, he's gone mad or what? He's telling father of many nations, father of many nations. He's not even having one child. What is father of many nations? Did he went through shame? If we go to imagine, he went, no. See, it's not written, but you make the imagination, you think about that. When he is not having child in physical, but wherever he goes, he used to tell when you go somewhere, the people will ask your name. Yes, no. Now he's telling, I am the father of many nations, but he doesn't have children. What was that? By faith he is telling, but is he ready to take even the shame what he faced through from people? Yes, that's how. Now, even when we are in the Word of God, there are a lot is going to come. So many things you have to go through, but I have to never give up on the Word of God, but I have to stand firm. Still, I have to stand still on the Word of God because I know the end result. Are you understanding? Praise God. Then what happened?
He called himself father of many nations, meaning he said, I am Abraham. I am Abraham. So when he was going through this journey, his faith was getting built up. Because when God told him, now who is speaking to us through the written word of God? Who is speaking to us through the written word of God? कोण उलयता आमच्याकडे उतरांतल्यान? देव उलयता न्हू. आतां त्या टायमार देव कसो उलयलो इब्राहिमा कडेन, उतरांनी उलयलो, सारकें उलयलो आनी कितें म्हणलें, आयज सान तूं आब्राम आसतना तूं आसतलो जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. पूण भुरगें नाहलेलें. पूण जितलो तो आपणाच्या तोंडांतल्यान पळय तो जितलें उलयतालो आपूण जायत्या राष्ट्रांचो बापूय, तो कितें करतालो? आपणाचें मन ट्रेन करतालो. कित्याचेर? He was training his mind for believing on what God said, that I am the father of many nations. How faith comes? By hearing, and hearing by the word of God. Did we saw that in Romans 10:17? How faith comes? By hearing, and hearing by the word of God. Now what Abraham is doing, whenever he is opening his mouth and saying that I am the father of many nations, I am Abraham, who gave this message to him? Who told him that you are the father of many nations, that you will be Abraham from now on? Who told him? God said no. Now when he was saying that I am the father of many nations, he was making an imagination. This is the word of God. What God told me, that from today you are not Abram, but you will be Abraham. So whose words he was confessing? God's word. When he was confessing, at the same time he is listening the same words. Was he listening the same word? I am the father of many nations, I am the father of many nations. When he was saying that I am the father of many nations, was he realizing this is the God's word? God gave me this word. Was he speaking the word of God, and same word he was listening? That's how he was building his faith. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay. Any questions till now on this? Yes? Praise God. Okay. Shall we all close eyes? Father, we thank you, we praise you for this wonderful teaching, O Lord. Thank you, Lord, for teaching us every day how to build our faith, how to grow in our faith. Thank you, Lord, because it is only faith which can please you, Lord, which we read in your written word, that it is impossible to please you without faith. Thank you, Lord, for helping us to build our foundation firm on your word and building our faith on your word, O Lord. Lord, we thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord.